चौथी दिसा केप्यार येवना लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक मरण आयिल्ले। राजेंद्र गांवकर आणि मोहनदास गांवकर हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागिल्लो। ह्या प्रकरणात केपें न्यायालयान दुबावीत बायलेक 13 दिसाच्या पुलीस कोंकणीची ख्यास्त सुनायल्या। ह्या बायलेन आपल्या प्रॉपर्टी भोंवतणी इलेक्ट्रीक फेन्सिंग केल्ले, ताका लागून ह्या दोगा भावांक शॉक लागिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। या घडणुकेक लागून रिवण गावात दुःखाचे वातावरण पातळ्ळा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण राजेंद्र गांवकर आणि मोहनदास गांवकर आपल्या 78 वर्साच्या आवय वांगडा रावताले खंय। ह्या दोगा भावांचे लग्नय जावंक नासले। दोगांय पुतांक मरण आयिल्ल्यान आतां तांची 78 वर्साची आवय एकटीच पडल्या। ह्या घडणुकेक लागून गांवचेर परिणाम जाल्ल्याचे राजेंद्र आणि मोहनदास गांवकर हांचो चुलत भाव आणि जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकर सांगता। वर्ष जाली तांगे गायांचो धंदो आसा आनी ते हांगसर येवन ह्या म्हणजे हांगसर बरें तण आसा ते तण व्हरून ते गायांक सदांच पोसताले। सादारणशे 23 गायो तेंचे गोठ्यांक आसल्यो आनी ह्या 23 गायांक पोसप तशें पळयलें जाल्यार इजी न्हू, पूण हे तण हांगसर बरें मेळटालें म्हणून ते हांगसर म्हणजे परत परत हांगसर येवनूच हे तण व्हरताले आनी त्या गायांक पोसताले। म्हणजे तांकां खबर ना ती वायर आसा जी वायर आसा हें खबर ना आनी ते अकस्मात पांयाक लागली एकट्याच्या। मागीर दुसरो थंयसर लागीं तेंकून आसलो ताणें काडपाचो प्रयत्न केलो, तेकाय लागली आनी दोगांयकय मरण आयलें। यंग भुरगे बरे भुरगे गांवाक तांकां खऱ्यांनीच म्हणजे बरो मान सन्मान आसलो, केन्ना ते ना म्हणनासले। कोणेंय कितें सांगलें जाल्यार ते येस आपूण करता तुगेलें अशे पद्दतीन ते सदांच वागताले। आनीक म्हणजे देवान तेंचेर म्हाका कांय समजलें ना, म्हणजे कशें ते कित्या खातीर ते तांकां अशें मरण आयलें, अशें मरण येवपाक जायना आसलें। आयज तेंच्या घरा भितर तेंची जाणटी आवय आसा, सादारणशे 75-80 वर्साची आवय आसा आनी कोण ना, तिका पळोवपाकय कोण ना। काही अंतराचेर सादारणशे थंयसर घर आसा, काही अंतराचेर थंयसर शेत आसा आनी ते शेतांक ही वायल्ड जनावरां थंयसर येवची न्हू, जावं तांकां भिवोवपा खातीर जावं तांकां धांवडावपा खातीर अशे पद्दतीन जावं तांकां मारून उडोवपा खातीर कांय प्रमाणांत ह्यो कांय गोश्टी थंयसर म्हणजे जी वायर जी आसा ही घातलेली, पूण ती वायर घातली ती सारकीच म्हणजे 3 फेस वायर आसली। ती 3 फेस वायर आसले कारणान तो शॉक तांकां जबरदस्त शॉक लागलो। त्या दिसाक भरपूर पावस पडटालो आनी त्या पावसा लागून म्हाका दिसता चड म्हणजे सगळें शॉर्ट जाल्लें तें वायर म्हाका चड करून 2 कडेन तुटलेलो आसलो, त्या खातीर म्हाका तांकां शॉक लागलो अशें दिसलें म्हाका थंयसर आमी पळयले नंतर। तेंगेली गोरवां आसा 24 सुमार गोरवां आसा, तेका ते आपल्या घरांक गोठो आसा तेका आपल्या घरा सारकेच तेंकां तेची कुयदाद घेताले। तशेंच हे तण पळयल्यार इतले सारके हे आसा, ते स्पेशल हे कुडक्याक ते तण आसा, ते तण ते गवत आसा ते घालपा खातीर ते रातचे येवन ते हांगा काडून तेणी टेम्पो काय रिक्षा तेंची भरलेली आनी लास्ट खंय मुवमेंटा तेणी केल्ले खंय तरी त्या गोश्टीक तांकां तो हात लागलो आनी तो इन्सिडंट जालो, तरी बायलेक अरेस्ट केल्ले आसा। पूण ह्यो गोश्टी आसात ज्यो फेन्सिंग आसा, जे इलेक्ट्रीक ज्यो फेन्सिंगा ज्यो सेफ्टी खातीर जी गोरवां येता ती शेताची मागीर उशेलां नासाडी करता, हे सेफ्टी खातीर। आनी ह्यो गोश्टी ज्यो चुकून जे लोकांक खबर ना हेजे खंय तरी वायट परिणाम जाता। तेजी एक आवय आसा जी ते आवयक जेवण रांदून सगळें करून ते दोगांयनी भुरगे दिताले, कित्याक तेजी बायल मनीस कोण ना आनी गोरवांचे ते कुयदाद घेताले। पूण काळान तांकां तेगे आवयक आनी ते 24 जी गोरवां आसा तांकां खंय तरी हे दोग जाण जो आसरो आशिल्लो तांकां खंय तरी पयस केल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिवण सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।